ऑफकोर्स खूप बरें दिसलें कित्याक तुमी जाणा हांव आतां एक ज्या दिसाच्यान पार्टी फॉर्म जाल्या तेन्नाच्यान ह्या पार्टीचें काम करता. सो पयल्या सुवातेर हांव आमचे जे नॅशनल कन्व्हिनर आसा श्री अरविंद केजरीवाल जी तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटात आनी हो येदी व्हडली जबाबदारी म्हजेर सोंपयल्या. तशेंच आमची जी गोवा प्रभारी मॅडम आतिशी जी तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटात आनी म्हजेर विस्वास दवरला. आनी डेफिनेटली म्हळ्यार आतां ही जबाबदारी दिल्या ती हांव सामको आय वील फुलफील इट विथ माय होल ऑल माय एनर्जी. डेफिनेटली पार्टी म्हळ्यार लोक जॉयन जाता, लोक सुट्टात. आमकां झेडपी इलेक्शना वेळार कितलेशेच लोक जॉयन जाल्या आनी आतां सुद्दां आमी हे जे घडामोडी जाल्यो त्यो सगळे सॉर्ट आउट करपाक राविल्ले कित्याक खूब जाण अजुनूय जॉयन जावपाक रेडी जाल्ले आसा. आनी हाज्या फुडें तुमी पळयतले की आम आदमी पार्टीची ती संघटना कित्याक म्हजें मेन काम एक आसतलें की आमी जी आमची पार्टीची संघटना आसा ती गोंयभर बऱ्या तरेन आमी घट करतले आनी डेफिनेटली वी वील गो टू अ स्ट्रॉंगर पोझिशन फ्रॉम वेर वी आर. पूण हांव 13 वर्सां पार्टीन आसा अशें खूब वेळ अशें आसूंकूच शकना की 13 वर्सान हांव केन्ना दुखावंक ना. पूण हांवें पार्टी सोडूंक ना. सो जेन्ना दुखावता पार्टीचेर कितें तुमकां त्रास जाता कितें डिसिजनाचे पार्टीन रावन तें सॉर्ट आउट करूंक जाय. सो त्या मायंडसेटान हांव फुडें वतलों आनी म्हाका दिसता जशें सांगलें जे दुखावल्या ते तांणी पार्टी भितर रावन हे सगळे इश्यूज सॉर्ट आउट करचे. आनी बिकॉज म्हाका जाल्यार दिसता की गोंयाक आनी देशाक आम आदमी पार्टी हो एकूच पर्याय आसा.